भाजपात कोफूसांवां चालूच आसात. तिकेटी खातीर इत्सूक उमेदवारां मदीं सर्त चल्ल्या. फोंडेचो आदलो आमदार रवी नायक काँग्रेस सोडून भाजपात गेला खरो, पूण भाजपाचे कट्टर कार्यकर्ते फोंडेचे तिकेटीची अजूनय वाट पळयतात. रवी ना जाल्यार आनी कोणाकय तिकेट मेळूं येता. कुर्टी खांडेपारचो आदलो सरपंच संदीप खांडेपारकारान तिकेटीची आस्त उक्तायल्या. खांडेपारकार म्हणटा ताका भाजपा कार्यकर्त्यांचो बरो तेंको आसा, देखून आपणाक फोंड्याची भाजपाची उमेदवारी मेळची. 2017च्या सर्वेंत उमेदवारी खातीर ताचेंच नांव फुडें आसलें, पूण मनोहर पर्रीकाराच्या उतराक लागून तांणी दुसऱ्या भाजप उमेदवाराक तेंको दिल्लो खंय. पर्रीकारान खंय ताका 2022चे वेंचणुकेची तिकीट दितलो अशें उतर दिल्लें. खांडेपारकारान आपलें सेवा केंद्र खांडेपारा सावन फोंड्या शारांत व्हेलां. ताच्या उक्तावणाक व्हडा संख्येन वावुरपी हजर राविल्ले. 100% म्हजो दावो आसा. 100% भारतीय जनता पक्षान म्हाका फाटले खेपो सांगिल्लें तूं राव, फुडले खेपो तूं उडत. तो म्हजो दावो 100% आसा. नंबर 1 पोझिशनार आसा. सो बीजेपी फोंड्याची तिकेट तुमकां मेळटली, तुमी कन्फर्म आसा म्हणटा? हांव म्हाज्या बाबतींत ज्या तरेन सांगलां त्या तरेन हांव कॉन्फिडंट आसा. कित्याक म्हाका दिसता की पार्टी आमची प्रिन्सिपल पार्टी आनी ते म्हाका दिसता अशें कितें कोणाक हें करना, कारण एक प्रिन्सिपल आसा भारतीय जनता पक्षाक. म्हाका दिसता ताचो प्रदीर्घ अनुभव जाणें पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता ताका राजकारणांत पार्टीन खंयचे घेवपूच. ताचो राजकीय प्रवास, ताचो अनुभव जर पळयत घेतलो म्हणून म्हजें कांयच मत ना. ही कॅन बी अ व्हेरी गुड एडवायझर फॉर यंग ब्रीड लायक अस. प्रत्येक गोष्टीक एक वय आसता आनी वया प्रमाणे म्हाका दिसता मोदीन तूं सांगलें 75 नंतर राजकारणांत रावचें. तांणी 75 पयरूच साजरी केल्या म्हूण ताका दिसता ह्या पक्षाक कितें तरी दिवचें समाज सेवेचें आनी आमकां बरो एडवायज करतलो अशें म्हाका दिसता. रिटायर जाचें ताणें ठरोवचें. दुसऱ्याचें ठरोवपी म्हाका खंयचीच कोणेच हें दिवना की कोण रिटायर जावता आनी कोण. पूण म्हाका दिसता की तो आयिल्ल्या कारणान आनी मोदीचें मत आसा, मोदीचे पंतप्रधान आमचे जे आसा ह्या पक्षाचे सर्वोच्च नेते देशाचे पंतप्रधान, तांचें मत आसा. आनी तुमी पळयलां सेंट्रलांत 75 जातकीर ताणें कोणाक राजकारणांत तुम्ही स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचे मेंबर आसा आनी सिनियर हांगा बीजेपीचे. तुमकां तेणी कन्सल्ट केल्ले MLA घेता आसतना पक्षान तुमकां विश्वासात घेतलेले? आमकां कन्सल्ट करना, पूण इन्फॉर्मेशन नक्कीच दिल्लें आनी म्हाका थंय आमंत्रणूय आशिल्लें. म्हाका दिसता की पार्टी आमची प्रिन्सिपल पार्टी आनी ते म्हाका दिसता अशें कितें कोणाक हें करना. प्रत्येक गोष्टीक एक वय आसता आनी वया प्रमाणे म्हाका दिसता मोदीन तूं सांगलें 75 नंतर राजकारणांत रावचें. तांणी 75 पयरूच साजरी केल्या म्हूण ताका दिसता ह्या पक्षाक कितें तरी दिवचें समाज सेवेचें आनी आमकां बरो एडवायज करतलो अशें म्हाका दिसता. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.